निर्वनो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्दते वनम तस्माद व्याघ्रो वनम रक्षेद वयम व्याघ्रम च पालयेत। अर्थात महाभारतातील उद्योग पर्वात असं म्हटलंय की जंगल नसेल तर वाघाचा बळी जाईल, जंगलात वाघ नसेल तर जंगल छाटले जाईल। त्यामुळे जंगल वाघाचं पालन करेल व वाघ जंगलाचं रक्षण करेल। या सुभाषितामध्ये असं म्हटलंय की वन आणि वन्य प्राणी यांच्यातील परस्परावलंबित्व आणि वन संरक्षणात वन्य प्राण्यांचं असलेलं महत्त्व अधोरेखित केलंय। वन्य प्राण्यांच्या अनुपस्थितीत मनुष्य आपल्या स्वार्थापायी संपूर्ण वन कशा पद्धतीनं उजाड करू शकतो हे आपण पाहतच आहोत। नमस्कार, मी ऋषिकेश सावंत। जागतिक व्याघ्र दिनाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। जागतिक स्तरावर वाघांचं संरक्षण संवर्धन व्हावं यासाठी 29 जुलै हा दिवस जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून साजरा केला जातो। सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या व्याघ्र परिषदेत 29 जुलै जागतिक व्याघ्र दिन म्हणून घोषित करण्यात आला। 29 जुलै हा दिवस आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस, इंटरनॅशनल टायगर डे म्हणून संपूर्ण जगभरात भारतभरात साजरा केला जातो। वाघोबाचं जंगलातलं अस्तित्व सुरक्षित व्हावं आणि वाघोबाची गगनभेदी डरकाळी पुन्हा एकदा घुमावी यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत। याच हेतूनं दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला। वाघाचं खरं माहेरघर हे भारत मानलं जातं। भारतातील पट्टेरी वाघ जगातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्राण्यांपैकी एक मानला जातो। वाघ हा मार्जार कुळातील सर्वात मोठा प्राणी मानला जातो। सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर मार्जार कुळ म्हणजे घरगुती मांजर व त्या सदृश दिसणाऱ्या प्राण्यांचं जैविक कुळ। यामध्ये घरगुती मांजरापासून ते वाघ, सिंह यासारख्या मोठ्या शिकारी प्राण्यांचाही समावेश होतो। जगात फक्त चीन, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश, थायलंड, तिबेट, नेपाळ, भूटान अशा अगदी बोटांवर मोजता येतील एवढ्याच देशांमध्ये वाघाच्या निरनिराळ्या जाती आढळतात। जगातील एकूण वाघांपैकी 50% जास्त वाघ भारतात असल्यामुळे जगभरातील सर्व पर्यावरण प्रेमी आणि पर्यावरण संरक्षकांची आशा भारतावरच टिकून आहे। जागतिक व्याघ्र दिवसाचं महत्त्व काय आहे ते आपण थोडक्यात पाहूयात। वाघांच्या संवर्धनाच्या महत्त्वाबाबत व्यक्ती, संस्था आणि सरकारमध्ये जागरूकता निर्माण करणं हा या दिवसाचा उद्देश आहे। शिवाय शिकारीमुळे होणारा विनाश टाळण्यासाठी हा दिवस जागृती दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो। मानवानं केलेली अमर्याद जंगलतोड आणि वेगानं होणारं शहरीकरण याच कारणामुळे वाघांची 93% नैसर्गिक निवासस्थानं नष्ट झाली। काही ठिकाणी वाघ उरले असले तरी हे क्षेत्र खूपच मर्यादित आहे आणि त्यामुळेच वाघ सहजपणे शिकाऱ्यांचा निशाणा ठरतो। अन्न साखळीतील महत्त्वाचा घटक असलेला वाघ आणि मानव यांच्यात जागेसाठी संघर्ष सुरू आहे। याच कारणामुळे बऱ्याच ठिकाणी वाघ मानवी वस्तीत शिरल्याच्या घटना आपल्याला पाहायला मिळतात। या मुद्द्यावर जनजागृती करण्यासाठी जागतिक व्याघ्र दिवसाचं आयोजन करण्यात येतं। या झाल्या वाघाच्या संरक्षण संवर्धनासंदर्भातल्या गोष्टी। पुढच्या गोष्टी आपण पाहूयात की भारतात वाघांची संख्या किती आहे, गोव्यात किती आहे, वाघांची गणना कशी केली जाते, सर्वाधिक वाघ कोणत्या राज्यात आहेत, सर्वात लहान व सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प कोणता, वगैरे वगैरे। वाघांची गणना दर 4 वर्षांनी केली जाते। 4 वर्षातून एकदा होणारी व्याघ्र गणना ही राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या तांत्रिक सहकार्यातून राबविण्यात येते। यात राज्य वन विभाग व हितधारक त्याची अंमलबजावणी करतात। जागतिक वन्यजीव निधीच्या अहवालानुसार गेल्या 150 वर्षात वाघांची संख्या सुमारे 95% घटली आहे। व्याघ्र दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेत असतानाच देशांनी वाघांची संख्या दुप्पट करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं। हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अनेक देश प्रयत्न करतायत। भारतानं 2018 मध्ये वाघांच्या प्रजाती दुप्पट करण्याचं लक्ष्य गाठलंय। 2018 मध्ये भारतात वाघांची संख्या सुमारे 2900 इतकी जास्त होती। 2022 मध्ये झालेल्या गणनेनुसार भारतातील वाघांची संख्या 3167 पर्यंत वाढली आहे, तर गोव्यातील वाघांची संख्या अंदाजे 5 ते 7 इतकी सांगितली जाते। भारतातील वाघांची सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्यात आहे।
मध्य प्रदेशात एकूण 526 वाघ आहेत, तर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या कर्नाटकात 524 वाघ आहेत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं भारतातील सर्वात मोठा व्याघ्र प्रकल्प नागार्जुन सागर श्रीशैलम आहे. नल्लामला जंगलात स्थित कर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, नागलगोंडा, मेहबूबनगर जिल्ह्यात या 5 जिल्ह्यांमध्ये हा व्याघ्र प्रकल्प पसरलेला आहे. तर महाराष्ट्रातील बोर व्याघ्र प्रकल्प हा भारतातील सर्वात लहान व्याघ्र प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. वाघांची गणना नेमकी कशी केली जाते ते आपण पाहूयात. पूर्वी वाघांची गणना करण्यासाठी वाघांच्या पावलांच्या ठशांचा आधार घेतला जायचा. वाघांची अप्रत्यक्ष मोजणी करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो. यात पाणवठे, नदीकाठ आणि वाघांच्या नेहमीच्या वाटांवरील ठशांची मोजणी केली जाते. यात ठशाची लांबी, चालण्याचा वेग, ठसा ठेवण्याची तीव्रता, आजूबाजूचा परिसर अशा महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या जातात. अत्याधुनिक कॅमेरा ट्रॅप या पद्धतीत झाडांना 2 ते 3 फूट उंचीवर इन्फ्रारेड कॅमेरा लावला जातो. जेव्हा वाघ कॅमेरा समोरून जातो तेव्हा इन्फ्रारेडमध्ये अडथळे निर्माण होतात आणि कॅमेरामध्ये फोटो कॅप्चर केला जातो. प्रत्येक वाघाच्या शरीरावरील पट्टे वेगवेगळे असल्याचं गृहीत धरून या कॅमेऱ्यातील फोटोंचं विश्लेषण करून वाघांची संख्या मोजली जाते. प्राणीशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांमध्ये ही पद्धत मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय आहे. ज्या प्रकारे प्रत्येक व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे वेगवेगळे असतात, त्याच प्रकारे प्रत्येक वाघाच्या शरीरावरील पट्टे हे वेगवेगळे असतात. वाघाचा आकार मोठा असल्यानं शरीरावरील विशिष्ट काळ्या पट्ट्यांच्या आधारे वाघांची गणना केली जाते. पुढची माहिती आपण जाणून घेऊयात वाघांच्या जीवावर उठलेल्या क्रूर बहेलिया शिकाऱ्यांची. गेल्या काही वर्षात वाघांच्या शिकारीची बरीच प्रकरणं समोर आली आहेत. वाघांची शिकार सुपारी देऊनही केली जाते. मध्य प्रदेशातील कटनी येथील बहेलिया ही जमात जंगलातील लहान वन्य प्राण्यांचा नाही तर वाघासारख्या मोठ्या प्राण्यांचाही शिकार सराईतपणे करतात. त्यांना कटनी गँग या नावानं देखील ओळखलं जातं. या शिकारी जमातीतील संघटित टोळ्या सापळ्यांसाठी स्टीलचा वापर करतात. मानवी जबड्याच्या आकाराचे सापळे तयार करून ते वाघांच्या शिकारीसाठी वापरतात. त्यांनी तयार केलेल्या स्टील तसंच लोखंडी सापळ्यात वाघ अडकल्यास जिवंत राहत नाही. वाघांची त्यांच्या शरीराच्या अवयवांसाठी आणि कातडीसाठीही बहेलिया शिकार करतात. बहेलिया शिकारी कशा पद्धतीनं शिकार करतात ते आपण जाणून घेऊयात. शिकार करण्याआधी बहेलिया समाज वाघांचा संचार असणाऱ्या ठिकाणांची टेहळणी करतात. शिकारीच्या आसपासच्या परिसरात तळ ठोकून वैदू असल्याचा बनाव करून गावकऱ्यांचा विश्वास संपादन करतात. त्यांचं राहणं एकीकडे आणि शिकारीचं साहित्य दुसरीकडे असतं. एखाद्या झाडावर शिकारीचं साहित्य लपवून ठेवतात. वाघ पाणवट्यावर कधी येतो, त्यांचा भ्रमण मार्ग काय, या सर्व गोष्टींचा बहेलिया शिकारी अभ्यास करतात. ज्या दिवशी वाघाची शिकार करायची आहे त्या दिवशी वाघाचा एक भ्रमण मार्ग सुरू ठेवून इतर सर्व मार्ग बंद केले जातात. पाणवठ्याजवळ जमिनीत सापळा लावला जातो. या सापळ्यात वाघाचा पाय पडला की तो घट्ट अडकला जातो. मग बहेलिया वाघाच्या जबड्यात लाकडाचा ओंडका फेकतात, त्याच्यावर हल्ला करतात. त्यामुळे वाघाचा श्वास गुदमरतो आणि तो काही क्षणात मृत्युमुखी पडतो. जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी शुभेच्छा देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. ते काय म्हणालेत पाहूयात. दर वर्सा 29 जुलै हो जो दीस असा तो 2010 या वर्सा सावन आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन म्हणून मनवलं वता. आता हो जो दीस असा हो पुराय म्हणजे 13 जे वाघ राबितो करपी देश असा त्यांच्या खातीरूच न्हय तर पुराय संवसारा खातीर तो महत्वाचो असा. कित्याक तर निश्चितपणान ज्या वाठारान वाघ रावता त्या वाठारान जंगलां जी असता ती सुरक्षीत उरता आणि सबंद जगातल्या बहुतांश भागात जे पिवपाचें उदक मेळटा तो सगळो प्रदेश जो आसा तो मागीर चीन आसूं, नेपाळ आसूं किंवा आमचो भारत देश आसूं हे वाघा खातीर खूब फामाद वाठार आसा. आणि भूतान सारख्या देशान सुद्धा 100च्या वयर जे आसा हे वाघ आमकां पळोवपाक मेळटा. वाघ जंगलान आसा म्हळ्यार त्या जंगलाचें अस्तित्व जें आसा तें अस्तित्व उरता. कारण अन्न साखळी भितर वाघ तो शिखर स्थानाचेर आसा, सगळ्यान उंचेल्या पावंड्याचेर आसा. आणि वाघाक लागूनच आमच्या कडेन जे गवत खावपी प्राणी आसा
विशेषतः हरणां जी आसा जांकां आमी सांबर म्हणटा किंवा मेरू म्हणटा किंवा काळवीट म्हणटा किंवा भेकरी आसात किंवा पिसय आसात अशा वेगवेगळ्या नांवान जी आमकां ही हरण कुळांतलीं जनावरां आमी तांकां वळखता तर तेंची संख्या जी आसा तर ती संख्या व्हडा प्रमाणात जर वाडली जाल्यार निश्चितपणान त्याचो दुश्परिणाम जो आसा तो त्या वाठारांतल्या जंगलांचेर त्या वाठारांतल्या महारानाचेर जातलो आनी एकंदर सैमाचें चक्र जें आसा तें निसर्गाचें चक्र खंय तरी विस्कळीत जातालें कारण आयज लोक परते परते सांगता की आमची शेतां जी आसा आमची बागायती पिकां आसा तेंची नासधूस करपा खातीर वानर जे आसा माकड जे आसा हरणां जी आसा किंवा गवेरड्यांचे कळप जे आसा हे लोकवस्ती कडेन येवपाक लागलेले आसा हे सगळें जे घडटा तेचें मुख्य कारण म्हणजे जंगलांतलो सगळ्यान उंचेल्या पांवड्यार आसपी अन्न साखळेंतलो प्राणी जो आसा तो वाघ आयज नामशेष जायत आसा आनी 2022 ह्या वर्साचो आमी जर व्याघ्र गणना जर पळयत जाल्यार निश्चितपणान आमकां गोंय आनी गोंयच्या वाठारांत मागीर तो कर्नाटकांतलो प्रदेश आसूं किंवा एकंदर महाराष्ट्रांतलो प्रदेश आसूं ज्या वाठारान हो वाघ राबितो करता त्याचो अधिवास जो आसा हो संकटग्रस्त जाल्लेलो आसा आनी तेका लागून गोंयान वाघांची संख्या जी आसा ही 2022च्या आंकडेवारी कमी जायत आसा खरें म्हळ्यार 6 वाघांचें अस्तित्व जें आसा हें गोंयान 2022च्या व्याघ्र गणनेन सिद्ध जाल्लेलें आसा पूण ती आंकडेवारी जी आसा ती अधिकृतरित्या आमचें सरकार जें आसा हें सांगपाक तयार ना कारण एखाद्या जंगलान वाघ आसा अशें जर तुमी सांगलें जाल्यार तो वाठार जो आसा तो व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून करचें पडटा गोंय सरकार जें आसा त्या गोंय सरकाराक एके वाटेन कर्नाटकाक आडोवपा खातीर ते टायगर कॉरिडॉर म्हणजे हांगासर वाघ जो आसा तो संचार करता अशें कर्नाटकाक सांगता आनी तुमी हांगा धरणां बांदूं नाका म्हणटा आनी दुसरे वाटेन आमच्या गोंयच्या वाठारांत अधिकृतरित्या वाघ आसा हें स्पश्ट जाल्लेलें आसा कित्याक 2009 ते 2019 मेरेन 5 वाघ जे आसा ह्या 5 वाघांक अत्यंत निघृणरित्या जे आसा ते विष घालून किंवा सापळे लावन मारलेले आसा आनी तेका लागून आमचें वन खातें जें आसा हें अपयशी थारलेलें आसा आनी तेका लागून आयज उच्च न्यायालयान तेची दखल घेतली आनी गोंयचो वाठार जो आसा विशेषतः म्हादय आनी म्हादय अभयारण्य आनी त्याच्या लागसार जी जंगलां आसा त्या पुराय जंगलांक रुपांतर जें आसा तें म्हादय व्याघ्र क्षेत्र म्हणून करचें असो जो निर्णय दिल्लेलो आसा हो खरो एक क्रांतिकारी ऐतिहासीक असो निर्णय आसा आनी ह्या निर्णया भितर तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की यदा कदाचित ह्या जंगलांच्या वाठारांत लोक राबितो करता किंवा त्यांची शेती आसा किंवा बागायती आसा जाल्यार तेंचे जे वन हक्क दावे जे आसा ते निकालान काडपाचे त्या शिवाय तेंचे जे कांय प्रश्न आसा त्या प्रश्नाचेर सरकारान योग्य भुमिका घेवन सुटावे करचे अशें स्पश्ट केल्लेलें आसा एखाद्या वाठारान वाघ क्षेत्र जाले म्हळ्यार त्या वाठारांतल्या लोकांक भायर काडटा असो जो सगळो कांगावो चल्लेलो आसा तो पुराय खोटो आसा कारण हे म्हादय अभयारण्य जेन्ना 1999 जालें त्या वेळार केवळ सरकारी मालकीची जी जंगलां आसा त्याच जंगलांक अभयारण्यान अधिसूचित केल्लेले आसा आनी एक विशेष सांगपाक सोदता की हो सगळो जो वाठार आसा तो गोंयचे मुखेलमंत्री जे आसले त्या विधानसभेन निवडून आनी जे चर्चा करून तेंच्यांनी हे सगळे राखीव जंगल क्षेत्र म्हणून जाहीर केल्लेलें तर त्याच जंगलाचें रुपांतर जें आसा तें आमचे गोंयचे तेन्नाचे राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटी JFR जॅकोब हांणी ताका म्हादय अभयारण्याचो दर्जो दिलो आनी ह्या म्हादय अभयारण्याचें रुपांतर हे व्याघ्र क्षेत्रांत जावप खरें गोंया खातीर खूब गरजेचें आसा आनी आयज आमी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिन जेन्ना मनयता तेन्ना आमी लक्षांत दवरपाक जाय की वाघ जर जंगलान उरलो जाल्यार त्या जंगलाचें अस्तित्व उरतालें आनी जर वाघ ना नपयत जालो जाल्यार त्या जंगलाचें अस्तित्व जें आसा तें पुराय नश्ट जातालें अशें आमकां महाभारत जें आसा हें महाभारत ग्रंथ जो आसा हें स्पश्ट करता महाभारताच्या कालखंडा सावन आमच्या
एकंदर जिणेन वाघाक महत्वाचे स्थान दिल्ले आसा. लोक धर्मा भितर ताका वाघरो देव म्हटलेलो आसा, व्याघ्रेश्वर म्हटलेले आसा. आनी सत्तरींतलो वाघुरे हो जो गांव आसा त्या गांवान आमकां वाघाचें देवूळ पळोवपाक मेळटा. आनी त्या गांवान पयलीं सावन आयज मेरेन अशी परंपरा आसा की जो मनीस वाघाची हत्या करतालो त्याचो निर्वंश जातालो आनी ताका लागून ह्या वाठारांत वाघाची शिकार करिना. आमच्या गोंयचें हें दायज जें आसा हें दायज सैमीक दायज ते आमची जीण ग्रेस्त करताले आनी ताची राखण करप हातूनच आमच्या जिणेचें ध्येय आसा. जंगलां उरलीं जाल्यार आमी वार जो आसा ताका रोखपाक शकताले, आमी वादळां आसा ताका थोपपाक शकताले. आनी हवामान बदल आनी वैश्वीक तापमान वाड जेन्ना आमी म्हणटा आनी एके वटेन इर्शाळवाडी, माळीण, तळये ह्या भागाचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना आमच्या गोंयांत म्हादयचो वाठार जो आसा हो वाघां खातीर राखीव जावप चडांत चड गरजेचो आसा. त्याचबरोबर पर्यावरण प्रेमी अमृत सिंग यांनीही आपल्या भावना व्यक्त करत आपला अनुभव मांडलाय. ते काय म्हणतायत पाहूयात. सगळ्यांक इंटरनॅशनल टायगर डे म्हणजे जागतीक व्याघ्र दिनाचे सगळ्याक शुभेच्छा. हे जे रान आसा, हे जे आमी न्हंय पळयता किंवा आमी जे स्ट्रक्चर पळयता आमच्या जंगलांचो, हो वाघा शिवाय इनकम्प्लीट आसा. कारण जे आमची न्हंय आसा ती तुमी जर जंगलांतली न्हंय पळयली जाल्यार ती कितली सुंदर आनी सामकी क्लीन दिसता. ज्या जाग्यार वाघाचें वास्तव्य आसा थंयसर रानां जी आहा ती साबूत उरता, कारण तितून कोण झाडां कटींग करपाक आनी हे करपाक मारपाक वचना. आज आमी पळयता की वाघा बद्दल म्हटलें वयता की नरभक्षक वाघ आनी तेज्या बद्दल खुबशें उलयलें वयता. हेजें कारण सुद्दां तेंच आसा की ज्या लोकांनी रानान वचून जे जंगल नश्ट केले तेजी शिकार जेन्ना तेजें पोट जेन्ना आमी खावपाक लागता, म्हणजे चितळ आसा, तेजे हरणां आसा, ह्या सारक्या प्राण्यांची हत्या जावपाक लागली. ह्या सारके प्राणी जर कमी जाले जाल्यार खंय तरी वाघ मागीर मनुश्य वस्ती कडेन येता आनी थंय मागीर एक्सिडंटली एकदां मनशाचेर हल्लो जालो की मागीर हे गोश्टी घडटा. आमचे जंगलां जे आहा वेस्टर्न घाटाक तेकोन आसा, जे वेस्टर्न घाट जे आसा ते जवळपास पयले सह्याद्री पासून ते आमी कर्नाटक तामिळनाडू पर्यंत हे वेस्टर्न घाट जे आहा हो जो कॉरिडॉर आसा हितूंतल्यान वाघाची यो वचप हे चालूच आसता. आनी तो वेस्टर्न घाटाचो पार्ट जो आमचे सत्तरी आसूं किंवा आमचे काणकोण पर्यंत आमी पळयता की वाघाचे जे आहा ते पगमाग आसूं किंवा तेजे जे कॅमेरा ट्रॅपान काडलेले फोटोग्राफ्स आहा ते मेळ्ळेले आसा. आतां फाटल्या 2009 एक वाघ जो आहा तो आमच्या केरी सत्तरी हांगा एक फाशाक लागलेलो आनी ते जखमी अवस्थेत एका व्हाळाच्या देगेक तो पडलेलो. फेब्रुवारीच्या दिसांनी जेन्ना काजू प्लांटेशन जे आहा कॅज्यूचे हे आसा ते क्लीन करपाचें काम चालू जाता. अशा टायमाचेर तेजे जे आसा वाघ तो दृश्टीस पडलो. थंयसरले जे लोक आसा तांकां, जे कामगार आसा तांकां, आनी तेंच्यांनी गांवान वचून आपल्या लोकांक सांगलें. पण तेंच्यांनी जर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक ही म्हायती दिलेली जाल्यार व्हडलो हो आयज जो प्रॉब्लेम मागीर जालो तो क्रिएट जावचो नासलो. फाशाक लागून ताजें पोट फाटलेल्या अवस्थेन आसलो तो, पण जिवंत आसलो, पण त्या लोकांनी ताका मागीर गुळी घालून ठार केलो. आतां तेच्या नंतर मागीर आमी 2012 अशेंच एक म्हशीचेर हल्लो जाल्लो आनी म्हस मारलेली जी आमच्या चोर्ला घाटाचेर धनगराच्या हितून. तेजी ते एक घर आसा आनी आमी थंय गेल्ले सुद्दां आनी पळयलें जाल्यार एक जागा जी आसा त्या जागे पासून म्हस पयली त्या दिसा आसली. दुसरे दिसा आमी जेन्ना संध्याकाळी आमी गेल्ले एक्चुली, दुसरे दिसा आमी म्हटलें की तेजे पोस्टमार्टम आनी कितें जे डॉक्टर येतले म्हणून दुसरे दिसा गेले आमी सकाळी. जाल्यार त्या म्हशीक जवळ जवळ 1 किलोमिटर भितून वाघ तो घेवन गेल्लो, म्हणजे मेलेल्या अवस्थेन आसलेली. गोंयान आतां पर्यंत आतां सद्या तरी स्थितीन पयलें जाल्यार सद्या कॅमेरा ट्रॅपान 2 शावक आनी एक जे मादी जी आसा ती आमच्या कॅमेरा ट्रॅपान आमच्या अंजुना डॅम जे आहा त्या परिसरांत तेजे गावल्ले आसा. तशेंच मोल्या अभयारण्याच्या हितून परिसरांत 1 शावका आनी 1 आवय अशे जे आसा ती मेळिल्ले आसा ते कॅमेरा ट्रॅपान. अशें पळोवपाक गेल्यार 6 वाघात म्हणजे मेलूय आसा, पण आजून मेल ट्रॅपान येवंक ना कॅमेरा ट्रॅपाच्या हितून. पण बाकीचे आमी अशे एक पयले अंदाज बांदला जाल्यार जवळ जवळ 8 टायगर तरी गोंयाच्या रेंजीन यो वच करता. जवळ जवळ
15 ते 20 हवर्स जे आहा वरां जे आहा ते रेस्ट घेता न्हिदतात ते आणि मागीर रातच्या टायमार मागीर शिकार करूं किंवा ते बाकीचे खंय तरी चलपाचे जर गेले म्हटले जाल्यार जवळपास ते पर डे जवळ 15 ते 20 किलोमिटर किंवा 25 किलोमिटर सुद्धा ते चलतात कित्याक शिकार सोदपाक आसूं किंवा फिमेलीक लागून आसूं. सो हे एक तेंचो दिनक्रम आसा. आणि एका वाघाक जर मेल जर बरो व्हडलो वाघ जर आसा जाल्यार त्या वाघाक जवळ जवळ 5 ते 10-12 किलो मटन जे आहा मांस जे आहा ते प्रत्येक दिसा जाय पडटा. सो तेजे एनर्जीक लागून आनी एकदां खाल्लें की मागीर तो सुस्त एक 20 वरां पर्यंत तो आराम करता. आयज आमी पळयता की पयलींच्या टायमार हे जे गवेरेडे जे आहा ते केन्ना बिचोले सारक्या भागान केन्ना आमी पळोवंक नासले. माशेल पर्यंत आमी रेस्क्यू केलो. माशेल भागांत फोंडा एरिया ह्या प्रत्येक आमी पेडणे एरिया सगळ्या भागान आयज आमी गवेरेडे पळयता. पण ह्या 20 वर्सां पयलीं अशे गवेरेडो जो आहा तो फक्त बोंडला वचून पळोवपाची संदी घेताले किंवा खंय तरी आमी चोर्ला घाट आनी त्या परिसरान गेले जाल्यारूच ते आमकां खंय तरी दृश्टीक पडटाले. पूण आयज प्रत्येक जाग्यार पडटा दिसता. हेजे फाटल्यान हे जो आहा कारणीभूत आहा ते हे जंगलान जे कितें नासधूस जाल्या जंगलाच्या भितून वाघाची हत्या हे सुद्धा तेका व्हडलो कारण आसा. सो जर हे वाघ उरले लक्षांत घेया की वाघ जर उरलो जाल्यार तुमच्या जंगलाचे जे संरक्षण उरतले. जंगलातले प्राणी जे आहा तुमचे कडेन जे लुकसाण करता शेती भाती आसूं कुळागर आसूं जे कितें लायलेले तुमी जे आहा हे जे धान्य लायता कितें लायता तेजें लुकसाण जर जावपाक जायना जाल्यार म्हाज्या मतान ह्या व्याघ्र प्रकल्पाक तुमी सपोर्ट करपाक जाय. जे कितें नॅचरली जे कितें करता पळय तेजेर कांयच आडमेळो येवपाचो ना. जर फक्त त्या जाग्यार क्रॅशर्स करता किंवा कितें तरी मायनींग आसूं किंवा जे कितें पॉल्युशन करपी कितें तरी जर इंडस्ट्रीज जे आहा तेकाच फक्त आडमेळो येतलो. कित्याक त्यो गोश्टी ज्या आहा त्या भागान करूं शकचे ना किंवा जिलेटीन बी घालून ते स्फोटक लावन जे क्रॅशर्स बी करप हेका सगळ्यांक तेका त्या जाग्यार बंदी आसतली जे बफर झोन आहा तेका. सो ह्यो भाग जो आसा तांकां त्या गरीब लोकांक जे कोणाचे शेतां बातां आनी कितें जे जगता तांकां कांयच तेचो भंय ना. हे तुमी जाय जाल्यार तुमी ह्या हेजेर संशोधन करचो की हांव उलयतां म्हणून फक्त आयकचें ना. जी सांग्यार एरिया जी आहा ती मोस्टली म्हणजे फॉरेस्ट एरिया सगळी म्हणजे झाडां आहा दोंगर आहा भरपूर अशे आनी 120 भितर ते आख्खे हे सर्कल आहा ऑलमोस्ट 120 आनी तितून भितर आतां जेन्ना आमी म्हणल्यार हांव आतां मळकरसान येता आनी आमी मळकरचो रानबाग एरिया आनी हितून भितर कितें आहा बिबटी वाघ आहा आनी ते म्हणटा पळय पट्ट्याचे वाघ म्हणल्यार तेंगा टायगर मागीर गैरेट आहा हे ते दिसपडटा. आनी तितून भितर आमची जे रावळे वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा तितून पासून जॅगवार म्हणटा ते पासून दिसपडला ब्लॅक जॅगवार ते पासून थिंगा आहा. आतां सिट्युएशन कितें आहा लोक जे काजी करता आनी लोकांची जी शेतां आहा ती वरती तितून पडटा वायल्ड लायफ भितर पडटा. आनी आतां गोवोरमेंटान एक मोठलो असो उपाय काडपाक जाय कितें लोकांक खूब त्रास जावपाक जायना आनी ती वायल्ड लायफ जी एरिया आहा म्हणल्यार आमच्या वायल्ड लायफा भितर एरिया आसा तितून जनावर आहा तांकां त्रास जावपाक जायना. कित्याक पावसाकाणी समज तेंगेलें घर रान म्हणटा तेंगेलें घर तें समज डिस्ट्रॉय समज जाता जाल्यार तांकां नवो घर जावं पडटलें. नवो घर म्हळ्यार कितें ते लोकांचे घरां येतलें आनी लोकांक ते माल आतां कितलेशे प्रकारान आमी काणकोण समज शकताय आनी सांग्यार पासून कितलेशे जाले कितें बिबटी बाब घरांक येवन ते सुण्या वता जनावरां वताय तो हें जावं नाका. आनी गोवोरमेंटाक एक रिक्वेस्ट आहा की जे करता ते सारी बॅलन्स करपाचें. टायगर रिजर्व हायकोर्टान जे टायगर रिजर्व पर्पज सांगला एक्चुली हें बरें बट एक सायडींनी जो गांवकरी वाठार लोक आहा ते इतली वर्सां जालीं तेणी कल्टिवेशन केलां जावं काजू जावं आनी कसले फ्रूट तेंची तें लायफ आसा तें फुल्ली डिपेंड हे एग्रीकल्चर हेजें आसा. आतां सरकारान पळय हें करता तेन्ना एक सारकें तांकां डिमार्केशन करून तेंचे जे मालकी हक्क आसा जो समज तांकां दिवन हें टायगर रिजर्व केलें आनी इट्स वेल एंड इट्स व्हेरी गूड. हें बरी गजाल टायगर रिजर्व जाता तें. बट हे लोकांचे तांकां मालकी हक्क दिवपा जाय. जितले वर्सां ट्रायब्स थंय आसा तो तांकां मालकी हक्क मेळपा जाय. डॅम नासलो जाल्यार सावथ गोवा कितें जाता आसली सेम वे खंय जंगल आमी तांकां दिना जाल्यार तेंची हालत कितें जातली. निमाणें हेजेर कितें जातलें की फक्त मनुष्यच रावतले हितून जगा भितर. जगान सगळ्या जनावरांची सगळ्यांची गरज आसा आनी सगळ्यांचो देवान तितलोच हक्क दिल्लो आसा. सो जनावरांची जागा जनावरांक दिवची आनी मुक्त करची तांकां.
आनी आयज सरकाराची जी डिस्कशन चलता टायगर रिजर्वेशना वयर हेजेर जायते सभा जावपा जाय आनी हेजे वयर लोकांक अवेरनेस करपा जाय. आयज तें जाल्लें ना पूण हें जावपा जाय आनी हे टायगर रिजर्वाचेर कितें आसा तें लोकां कडेन सारकें पावोवपा जाय. आमकां आयज जनावरांय जाय तशें आमचे मनीसूय जाय.